सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. सर्वेश्वराक जोय. भाव भयणांनो, पास्कांचो तिसरो आयतार आज आनी पवित्र सभा आमी जेजूक अणभवूंक उलो मारता. दर एक मिसाची भेट ही भेटेंत देवाची उतर आनी जेजूक आमी भक्तीन शेवता, जाचे वरवीं आमची ओळख, आमचो संबंद जेजू कडेन घट जाता. जेजू आमचो सोमी आनी आमचो देव हें सत आमी परगटूंक आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लियोफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? ताणें म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परजे मुखार कोन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमची भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाच्या आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जीव आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितले स्वतमानूक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमचेशीं राव, सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाता एकठवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी सांगलें,
सोमी खरोच पुनर्जिवन जाला आनी शिमावांक दिसती पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणांनो, पास्काच्या काळार आमी आसा. धर्मदूत जेजूचे इश्ट मित्र पुनर्जिवन जाल्लो जेजू तांकां भेटल्या उपरांत, तांचे दुबाव पयस केल्या उपरांत, तांचो भावार्थ घोट जाल्या उपरांत ते जेजूक सगल्याक परगोट करूंक भियेनासतना, लोजनासतना आमी मनशाचें न्हू देवाचेंच आयकतले अशें म्हणून जेजूक ते परगोट करूंक लागले. ही खबर धर्मदुतांचो इतिहास हातूंत आमकां मेळटा आनी एक एक शीश जेजूचो, पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर भावार्थाचो अणभव हाची खबर आमकां ते दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत दोग शीस कोश्टतात समजून घेवपाक जेजूचें मरण. जेरुजाल्यांत घडलां तें विसरूंक सोदतात ते, कित्याक आशेताले तें सगळें आतां खबर जालें. एक वाटसूर तांकां मेळटा. आपली काणी ते ह्या वाटसुऱ्याक सांगतात. जेजून आमकां सोडयतलो म्हणून सांगलोलें. जेजू आनी ताचें मरण एक जोडूंक तांचे कडेन जायनासलें. सगळें आतां निर्फळ जालां. ताणें जायतें आमकां भासायल्लें, पूण कांय जावंक ना. जेजू मेलो आनी सगळें खबर जालें. जे भाशेन जायतो लोक म्हणटा, जिवितांत जाचे कडेन करूंक जायना तें मरणाक करूंक शकना. शीस जेजूचे दुखी जाल्यात, न्हयच फकत जेजूच्या मरणाक लागून, पूण तांची इश्टागत जेजू सवें आतां खबर जाली. त्या खातीर ते दुखी आनी जोड जालोले. ह्या दोगा इश्टांनी आपली काणी सोंपयल्या उपरांतूच तो वाटसूर जेजू आपली काणी सुरू करता. तो तांकां सांगता, पोत्तून नदर मारात, सगळें घडलां ताचेर. पूण आतां हे फावटी पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पळय आसा त्याच्या उजवाडान नदर मारात. पवित्र पुस्तकांत आदीं सांगलेलें प्रवाद्यांनी फुडाऱ्यांनी ताचो अर्थ तो तांकां दिता. ते समजूंक लागतात. जेजूचें कोश्टी मरण जालें गरजेचें ताच्या वैभवाक. मरणाच वरवीं जैत मेळ्ळें जेजूच्या मिसावाक. जेजू मरूंकूच जाय आसलोलो बापाची खुशी करचे खातीर. हें सगळें आयकून शीस आतां जेजूक जबाब दितात. आपणा बरोबर राव म्हूण सांगतात ते जेजूक. आनी ते जेवणार बसले तेन्ना जेजू आपुणूच आनीक फावट तांकां दिता आनी तांकां उगडास येता जेन्ना जेजू तांचे बरोबर उंडो मोडटात. तो जेजू जिवन जाला. तांचें काळीज आतां उलपतालें आनी तांच्या दोळ्यांनी सगळें दिसूंक तांकां लागलें. तांचे मोतींत आतां इल्लेलें येवंक लागलें. तांच्या काळजांत आतां एक नवो भरवासो उदेलो. एक नवो फुडार तांकां दिसूंक लागलो. आतां नव्यांत आमी जेरुजाल्याक फुडो करूंक जाता आनी आमची काणी आमच्यांनी सगल्यांक सांगूंक जाता. जेजू पुनर्जिवन जाला हें सत परगटूंक हे शीस आतां घोटायन भरून पोत्तून वेतात.
वैकुंठाच्या आदीं तांचे सुशिल्लो जेजू नाच जाता. तांच्या ह्या अनुभवान आदलें दूख आसलें तें आतां नवी वाट आनी उजवाड जाता. नवो मोग ते आतां अणभवतात. नवें बळ तांकां मेळटा. जेजू आपल्या सांगात आसा म्हूण ते आतां नेटान भोंवतात. पास्कांचो उजवाड घेवन निमाण्या दुखी शुक्राराक ते पावयतात आनी सगळें आतां तांकां नवें जाता. फकत पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जाता अर्थ तांच्या सगळ्या जिविताक. जीवन जाल्लो जेजू सोमी आनी तो देव हे मोठें सोत तांच्या मनांत रिगता. जेजू जीवन जाला म्हणून ते सगळ्यांक परगट करता. जेजूचो घोट अणभव तांकां फावो जाला. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेन्ना आमी दर आयतारा एकठांय जाता मिसाचे भेटेन देव मंदिरांत, देवाच्या उतराच्या उजवाडांत आनी उंड्याचे मोडणेंत जेजू आमचे मदीं येता आनी आमकां आमच्या दुख्खी कोश्टी जिविताक नवो भरवंसो जेजू आमकां जाता. जेजूचेर आमचो भावार्थ घोट आमी दवरता. आमच्या जिविताची काणी त्या दोगा शिसां भाशेन केन्ना केन्नाय जाता. आनी आतां अदीक करून ही पिडा आमचे मदीं येयल्ली आसा. आख्खो संवसार दुखी जाल्लो आसा. भियेला आख्खो संवसार. भावार्थ आल्ला. पूण ह्याच असल्या आकांताच्या वेळार जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी घोट धरूंक जाय. देवाची उतर आनी जेजूक आमी ओळखून घेवन ताचेर भावार्थ धरून नव्या भरवशान जिवंक जेजू आमकां सांगात दिता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताचो खोल अणभव आमी घेवया. भावार्थान स्वतमानुया. जेजू आमचे खातीर मरून पुनर्जीवन जाला. सगळें दूख सगळें वायट पयस करतलो. आमच्या जिविताक जेजू नवो अर्थ दिता. प्रार्थुया. सर्व बुजवणेच्या बापा, खंती बरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बोरवाशान लासोशी केली आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटाना आपणाची ओळख दिवन तांकां उतऱ्या वडत्या संतोशान आनी शांतीन भरले. असली शांती, बोरवासो आनी संतोश भोग करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यात. आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बोरवासो वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचें आनी आमचें जिवीत सर्गींच्या आनंदान प्रकाश बरीत जावं दी. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आशिर्वाद मेळचे खातीर आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी दर एका उद्गारा फाटल्यान आमेन हो जबाब जावचो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन.